परतून एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे आणि आज आमचो डिस्कशनाचो टॉपिक आसा टेलिस्कोप्स आणि आमी पणजे जुंता हाऊस हांगा वेधशाळेत पब्लीक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्झर्वेटरीन आसात. तर विदेश तुवें आमकां ऑप्टिकल टेलिस्कोपांचे सगळे प्रकार दाखयले. आतां आनी कितें टेलिस्कोप उरले पळोवपाचे आमचे? रेडिओ टेलिस्कोप आसता. ओके. आनी एक प्रकार आसा रेडिओ टेलिस्कोप म्हणजे ऑप्टिकल आणि रेडिओ टेलिस्कोप. चला तर आमी आतां रेडिओ टेलिस्कोप पळोवंक वचुया. रेडिओ टेलिस्कोप हांगासर ना. रेडिओ टेलिस्कोप म्हणजे तितून तुमकां इमेज पळोवपाक मेळना. हे जे टेलिस्कोप आसा ते फक्त रिसर्च पर्पजाक वापरता. ओके. तुवें आतां म्हणलें की रेडिओ टेलिस्कोपान तुका आकाशाची इमेज पळोवंक मेळना. इमेज पळोवपाक मेळना जाल्यार टेलिस्कोप कसलो तर? हो टेलिस्कोप जसो की ह्या तुमकां टेलिस्कोप दाखयले तसो आसना. टेलिस्कोप म्हणल्यार एक रेडिओ एंटिनाच. म्हणजे डिश एंटेना. डिश एंटेना. ओके. सो ते कशें यूज जाता ताचो डिश एंटेनाचो एज अ टेलिस्कोप? कितें जाता की जे एस्ट्रोनॉमी ऑब्जेक्ट आसा गॅलेक्सी बीन आसा तितूनच्यान रेडिओ वेव भायर सरता आनी ह्यो रेडिओ वेव आमी व्हडले व्हडले एंटेनार लावन ते कॅप्चर करता. आनी ते एंटेनाच्यान तेजे जे सिग्नल येता ते कंप्युटराचेर घालून ते प्रोसेस करून मागीर तेजो डेटा काडटा. एनर्जीचे खूब पार्ट आसता. आमकां जी दोळ्यान दिसता ती ऑप्टिकल आमी ताका लायट विजिबल लायट. रेडिओ वेव्स आसता, एक्सरेज आसता. सो एक्सरेज जे एक्सरेचे पळोवपाक जाय जाल्यार एक्सरे टेलिस्कोप यूज करता. जसो आमचो चंद्रा एक्सरे टेलिस्कोप आसा. ओके. मागीर गॅमा रेज आसता. गॅमा रेजचे टेलिस्कोप कलेक्ट करता आनी ताका गॅमा रे टेलिस्कोप. इन्फ्रारेड, अल्ट्रावायलेट हे सुद्दां टेलिस्कोप. सो तरेतरेचे फ्रिक्वेन्सी प्रमाणे तरेतरेचे रेडिओ टेलिस्कोप आसतात. खुबशे तरेचे स्टडीज जाता की जशें की स्टाराचे डिटेल इन्फॉर्मेशन, स्टाराची सायज कितें आसा, तेजी एज कितें आसा, टेम्परेचर कितें आसा, अशें खुबश्यो गजाली तितूंतल्यान. ओके. म्हणजे आमकां जे पळोवन दिसना असले टेलिस्कोपान ते रेडिओ टेलिस्कोप आमकां स्टडी करून दिता. बरोबर. ओके. सो हे जाले प्रकार ऑप्टिकल आनी रेडिओ टेलिस्कोपाचे. टेलिस्कोप्स आनी ऑब्जर्वेशन हाजेर खुबशें इन्फॉर्मेशन जालें. आतां स्टार टेल्स हो आमचो सेगमेंट पळोवपाचो वेळ आयलो. आज स्टार टेल्स हे भागांत आमी पळोवया मकर संक्रांती हाजे बद्दल थोडी माहिती. आतां 14 जानेवारीक सगळीं भारतभर मकर संक्रांत मनयतात. मकर संक्रांत आनी एस्ट्रोनॉमी हाका खूब लागचो संबंध आसा. तो शब्दूच तुमी पळयात मकर संक्रांती हो मकर संक्रमण हे शब्दांतल्यान आयला. मकर म्हणजे आकाशांतली राशी कॅप्रिकॉर्न मकर राशी आनी संक्रमण म्हणजे तातूंत क्रॉस करप किंवा तातूंत भितर वचप. कोण भितर वता मकर राशीत? सूर्य. अशें मानतात की 14 जानेवारीक सूर्य मकर राशीत प्रवेश करता म्हणून मकर संक्रांत मनयतात. आतां मकर संक्रांत आमी आमच्या ग्लोबार आमच्या पृथ्वीचेर कशी आसता तें पळोवया. आतां कितें जाता आमचो सूर्य आमी फाटीं सिजन्स जे ऋतू जेन्ना पळयल्ले तेन्ना आमी पळयल्लें की सूर्य एका जाग्यार सदां नासता. तो सूर्य उत्तरेच्या वाटेंत वचत आसा नाल्यार दक्षिणेच्या वाटेंत वचत आसता. हाकाच उत्तरायण आनी दक्षिणायण अशें आमी म्हणटात. तर जाता कितें 14 जानेवारीच्या दिसा सूर्य सगळ्यांत सकयल पावता मकर रेशेचेर म्हणजे ट्रॉपीक ऑफ कॅप्रिकॉर्न आमच्या ग्लोबार आनी हाजे सकयल सूर्य पावपाक शकना. आनी 14 जानेवारीच्या दिसा सूर्य एक काम करता ताजी गती उलटी जाता. तो वयर येवपाक सुरू करता सकयल
वता तितलो मॅक्झिमम वता आनी मागीर वयर येवपाक सुरू करता आनी जेन्ना वयर येता सूर्य उत्तर दिशेक येवपाक लागता ताकाच आमी उत्तरायण अशें म्हणटात. सूर्य उत्तर दिशेक जो येता तो कर्क संक्रांती म्हणजे जे ट्रॉपीक ऑफ कॅन्सर आसा नॉर्दर्न हेमिस्फियरान थंय पर्यंत चालू उरता आनी जेन्ना तो कर्क रेशेर पावता कर्क संक्रांत जाता तेन्ना तो उलटो येता आनी सकयल वचपाक लागता ताका दक्षिणायण म्हणटात. तर उत्तरायण हे सदां शुभ अशें मानतात कित्याक उत्तरायणांत नॉर्दर्न हेमिस्फियर जातून आमी रावतात तातूंत भितर उजवाड पडटा, समर सिजन येता, वसंत ऋतू येता, फळां येतात, फुलां येतात, एग्रीकल्चर सुरू जाता, पावस येता. हेच खातीर सबंद भारतांत तो खूब खुशेन मनयतात. तरेतरेचे पद्दती आसा मनोवपाचो. गोंयांत तर ताका संक्रांत म्हणटात. सगळीं बायलां नटून थटून हळदी कुकूम करतात. एकदम आनंदाचो हो गोंयान वेळ आसता. महाराष्ट्रानूय बी तशेंच आसता. मागीर तमिळनाडून पोंगल असो तो मनयतात. आसामांत बिहू म्हणटात, पंजाबात लोहरी म्हणटात आनी इतलेंच न्ही थायलँड, कॅम्बोडिया असले देशांनी सुद्दां महासंक्रांत असो हो फेस्टिवल मनयतात. पण एक मुद्दम सांगपा सारकें दिसता की एस्ट्रोनॉमीचो मेल मातसो लोकांनी सारको बसोवंक ना. 14 जानेवारीक जी संक्रांत येता मकर संक्रांत ती एक्चुअली संक्रांत न्हय. उत्तरायण केन्ना सुरू जाता? उत्तरायण एक्चुअली 14 जानेवारीक सुरू जायना 14 किंवा 15 तारखेक तें 22 डिसेंबराक सुरू जाता. आतां जालें कितें जेन्ना मकर संक्रांत आमच्या पंचांगान बरयल्ली 2-2.5 हजार वर्सां पयलीं जेन्ना भारताचे आदले जे ऋषी आशिल्ले ते ऑब्जर्व करून पंचांग करताले तेन्ना सूर्य मकर राशींत 14 जानेवारीक प्रवेश करतालो. 14 जानेवारीक तो प्रवेश करतालो 15 किंवा 14 जानेवारीक. पूण आतां कितें जालां पृथ्वीची मुवमेंट आसता प्रेसिशन म्हणून नांवाची ते मुवमेंटा खातीर तो बदलला आनी 14 जानेवारीक सोडून आतां 22 डिसेंबराकूच सूर्य मकर राशींत प्रवेश करता, उत्तरायणांत प्रवेश करता. म्हणून म्हाका दिसता की आमी हळदी कुकूम बी जे मनयतात ते एकदम चुकीचो टायम आसा. 22 डिसेंबराच्यान सुरू करपाक जाय 14 जानेवारीक न्ही. अशी कॉमेडी जाता जेन्ना आमी एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेशनाचो मेळ सारको आमच्या संस्कृतायेन भितर बसयनात. टेलिस्कोपाचे कितले प्रकार आमी आज पळयले. रायट फ्रॉम ऑप्टिकल टेलिस्कोप टू रेडिओ टेलिस्कोप. विदेश तुवें आमकां खूब प्रकार सांगले खरें पण एक सांगपाक जाय अशें म्हाका दिसता तुका मुद्दम की सगळ्यांक टेलिस्कोपाचो एक्सेस मेळना. सो जांचे कडेन टेलिस्कोप ना, जे स्कुलांनी टेलिस्कोप ना, जांकां लागीं खंय तरी ना, तरी तांकां ब्रह्मांड पळोवपाची इच्छा आसा आनी कितें करपाचें? कोणाक तरी ब्रह्मांड पळोवपाची इच्छा आसा आनी तेंचे कडेन जर टेलिस्कोप ना जाल्यार तेंच्यांनी आमच्या खंयच्याय ऑब्जर्वेटरीन येवन पळोवं येता. आमच्यो खुबश्यो ऑब्जर्वेटरी आसा ऑल ओवर गोवा. पणजे आसा, म्हापसा आसा, मडगांव आसा, मोर्जी आसा, बोरी आसा आनी थोड्या दिसांनी काणकोणाय बी एक जातली. ह्या सगळ्या जाग्यांचेर आमी टेलिस्कोप दवरलेले आसा. सो तुमी खंयच्याय हेजेर वचून पळोवंक शकता. तर इतले ऑब्जर्वेटरीज गोंयान आसतना, इतले टेलिस्कोप गोंयान आसतना तुमी ब्रह्मांडा कडेन ना पळोवप ही व्हडलीच चूक आसा अशें म्हाका दिसता. तर भायर सरात आनी हे इतले सुंदर विश्व आसा जातून आमी रावतात हाची सोबीतकाय मुद्दम पळोवन घेयात. टेलिस्कोपा बद्दल, प्लॅनिस्फियर जर तुमकां घेवपाचो आसा हाजे बद्दल आनी कितेंय एस्ट्रोनॉमीचें तुमकां इन्फॉर्मेशन जाय, नॉट ओन्ली फीडबॅक, तुमकां इन्फॉर्मेशन सुद्दां जाय जाल्यार आमचे हेच ईमेल आयडीचेर तुमी मेल करूंक शकतात आनी हांव आनी विदेश सुद्दां तुमकां फीडबॅक दितले आनी तुमचे एस्ट्रोनॉमीचे कितें डिफिकल्टीज आसा, कितें प्रॉब्लम्स आसा ते तुमकां सॉल्व करपाक आमी हेल्प करतले. तर आज हांगाच काबार करया. पृथ्वी वयले चडशे सगळे टायप ऑफ टेलिस्कोप आमी आज पळोवन घेतले. आनी टेलिस्कोप आसात अंतराळात. स्पेस टेलिस्कोप्स कितें आसा हें आमी फुडल्या वेळा पळोवया. आज हांगाच काबार करपाचो वेळ आयिल्लो आसा. पळयत रावात अंतरिक्ष अप अँड अवे ओनली ऑन प्रुडंट मिडिया. Our universe is a vast and complex system, both magnificent and chaotic. Yet the infinite dance of the stars follows a set of laws and rules that cannot be broken. Humankind has yet to scratch the surface and see for itself the true beauty and order of the universe. For millennia, mankind gazed out into the mesmerizing night sky without recognizing the stars of our own Milky Way galaxy as other suns, or the billions of sister galaxies making up the rest of our universe, or that we are merely punctuation in the universe's 13.7 billion year-long story. With only our eyes as observing tools, we had no means of finding solar systems around other stars, or of determining whether life exists elsewhere in the universe.
Today, we are well on our way to unraveling many of the universe's mysteries, living in what may be the most remarkable age of astronomical discovery. Today, 400 years after Galileo first pointed a telescope at the skies, astronomers use giant mirrors on remote mountaintops to survey the heavens. Radio telescopes collect faint chirps and whispers from outer space. Scientists have even launched telescopes into space, high above the disturbing effects of our atmosphere. And the view has been breathtaking.